तर आम्ही अशें आयकलां की आयज खंय तरी शिक्षकांचो मान जावपाक लागला आनी तितूंत भितर एक स्टेट लेवल पुरस्कार आमचो गोंय सरकाराचो तुमकां फावो जाल्लो आसा. त्या बद्दल तुमकां कितें सांगीन दिसता आनी एक तुमचो अनुभव ह्या शिक्षण क्षेत्रांत. स्टेट लेवल CM वसिश्ठ गुरू पुरस्कार हो हेडमास्टर कॅटेगरीन म्हाका फावो जालो, त्या बद्दल म्हाका खूब खूब आनंद जाता. आणि आज ह्या पुरस्कार फाल्यां हांव स्विकारतलो किंवा काल जाहीर जालो तेन्ना पासून प्रकर्शान म्हाका म्हाज्या आई आनी बाबांची स्मरण जाता. कारण तांणी ज्या जाणविकायेन आमकां घडयलें त्याचे खरें म्हणजे ह्या पुरस्कार दिवन त्या सगळ्याचेर कळस रचलो गेलो अशें म्हटलें जाल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. म्हाज्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार BSc मॅथमॅटिक्स शिकल्या उपरांत हांवें MSc खातीर प्रवेश घेतलो गोवा युनिवर्सिटीन आनी मागीर त्याच मदल्या कालावधीन प्रगती विद्यालय बोरी GVMS माध्यमांतल्यान चलतालें थंयच्यान करियराक सुरवात केली. त्यानंतर मागीर शांतादुर्गा हायस्कूल सांकवाळ हांगासर 1-2 वर्सां शिकयलें आनी त्या मजगतीन म्हाजी MSc पूर्ण जाली. MSc पूर्ण जाल्या नंतर असो एक विचार मनान आयलो जो पयलीं पासूनय आशिल्लोच, तो म्हणजे काही काळ समाजाचें काम करप आनी मागीर ती नोकरी सांकवाळच्या शांतादुर्गा हायस्कुलांतली राजिनामा दिवन हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो पूर्णवेळ प्रचारक ह्या नात्यान भायर सरलो आनी सादारण 3-3.5 वर्सां हांव प्रचारक आशिल्लो. आनी मागीर परत आयल्या नंतर 6 TTR हांगासर जे फोंड्यान भितर मिलिटरीचें स्कूल आसा, केंद्रीय विद्यालय आसा, त्या केंद्रीय विद्यालयान शिकयलें. त्यानंतर मागीर साकोड्डेच्या तळावलीकर हायर सेकंडरी जी आसा त्या हायर सेकंडरीन मॅथमॅटिक्स ग्रेड 1 टिचर म्हणून नोकरी केली. थंयच्यान मागीर म्हाका ती टेम्पररी आशिल्ली कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टील द एंड ऑफ एकाडेमीक इयर. सो थंयच्यान मागीर म्हाका दुसरे कडेन सोदचें पडलें. मागीर मुश्टीफंड हायर सेकंडरी पणजी हांगासर सादारण 1996 to 2002 पर्यंत हांवें टिचर ग्रेड 1 म्हणून नोकरी केली. आनी 2002 एक म्हाका अशें तो पर्यंत मदल्या ह्या सगळ्या हितून जाणवपाक लागलें की 2 वर्सां जी आसात ती भुरगीं येतात आनी भुरगीं वतात. त्यांच्या भितर एक जे काही संस्कार इन्स्टील करपाक जाय, काही तेंच्या भितर बदल जे जाल्ले दिसपाक जाय, अशें करपा खातीर कालावधी कमी आसता. त्याची 2 कारणां. एक 2 वर्सांचो पिरियड कमी आनी दुसरें म्हणल्यार 12वीन पावली की भुरगीं करियर ओरिएंटेड जाता एकदम आनी त्यामुळे मॅथमॅटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी ह्या व्यतिरिक्त आनी कितें आयकपाची तेंची मनस्थिती उरना, तांकां वेळूय नासता. आनी म्हणून हायस्कूल लेवलाचेर जर आयलो आनी एक ग्रामीण भागांत जर समजा आयलो जाल्यार ज्या ठिकाणी आवश्यकता आसा अशा प्रकारे विशेष प्रयत्न करपाची जाल्यार थंय आयलो जाल्यार बरें जातलें अशें धरून मागीर प्रियोळ हांगासर संदी निर्माण जाली. सर्वोदय शिक्षा मंडळ हेचें स्वस्तीक विद्यालय ह्या नांवान हायस्कूल चलता, थंय संदी निर्माण जाली. त्या संदीचो हांवें फायदो घेतलो आनी तांणी म्हाका निवड केली. त्यामुळे ह्या सगळ्या कालखंडान भितर सर्वोदय शिक्षा मंडळ जे मॅनेजमेंट आसा ते मॅनेजमेंट म्हाजे सहकारी शिक्षक आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आनी सिलेक्शन कमिटी जी आसा स्टेट लेवल सिलेक्शन कमिटी पुरस्कार दिणारी, त्या सगळ्यांचो हांव आभारी आसा की पुरस्कारा खातीर म्हाजें नांव निवडल्या बद्दल डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी सिलेक्शन कमिटी आनी मॅनेजमेंट आनी म्हाजे सहकारी शिक्षक तांचो आभारी आसा. कारण म्हाज्या बरोबर रावन म्हाज्या पेक्षा जास्त काम तांणी केलें आनी हो जो पुरस्कार आसा हो मॅनेजमेंट, शिक्षकांचे अपार परिश्रम, पालकांचो सहकार्य याचो समन्वित परिणाम म्हणून हो पुरस्कार आसा अशें म्हाका दिसता.